आम्ही एक पत्रकार परिशद घेवन परवरी जे म्हणजे विलास मेहताराचो खून जो जालो ताजो तपास जो आसा तो जलद गतीन करचो आणि ताजे बरोबरूच आमकां अशें दिसलें की ह्या विलास मेहताराच्या खुनाच्या पॉलिटिसायझेशन चल्लां काय कितें अशा प्रकारची एक आशंका आणि ती आमची खरी ठरली. एक कॅन्डल लायट तांच्यांनी रॅली जी काडली चर्चीच्या भायर आणि रॅली काडपाक आमकां चर्चूच कित्याक मेळटा हाजो एक मोठें प्रश्नचिन्ह जें आसा तें आमच्या फुड्यान आसा. आणि हें पॉलिटिसायझेशन करता आसतना थंय काँग्रेसायज्ड BJP वाले आणि काँग्रेसवाले जे कोण जे शिल्लक 4 बोडकां जी आसात ती थंय येवन बोबो मारताले आणि 2-3 NGO म्हणून एक हें जें आसा म्हणजे तातूंत भितर एक मेल्शियर पिंटो अशा प्रकारचो मनीस जो आसा ताजी एक कन्स्ट्रक्शन सायट पैठण हांगा आसा आणि त्या कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर अरावंड 1 year बॅक एका बायलेचो बलात्कार करून खून जाल्लो आणि त्या खुनाचो तपास ज्या तीव्र गतीन विलास मेहताराचे तपास गतीचें काम सरकारान चलयलां त्याच पद्दतीन ह्या पैठण हे जी आसा मेल्शियर द पिंटो हाज्या कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर ज्या बायलेचो 1 वर्सां पयलीं जो निघृण खून जाल्लो ताजो जलद गतीन तपास करपा खातीर म्हणून आज परशुराम गोमंतक सेना आमी मेंबर्स जे आसात ते आज हांगाचे SP जे आसात उत्कृष्ट प्रसन्न तांकां एक निवेदन दिवपाक आयिल्लें. ताज्या बरोबर एक शाली अस्नोडकर म्हणून एक जवळपास एक 12 वर्सां पयलीं परवरी ह्या बायलेचोय निगरूण खून जाल्लो आणि अजापाची गजाल म्हणजे त्या रॅलीक थोडे विलास मेहताराच्या रॅलीक गोवा काँग्रेसायज्ड BJPचे हांगाचे लोकल पदाधिकारी जे अस्नोडकार बी जे आसात अशे सगळे आशिल्ले आणि ती शाली अस्नोडकर जी आसा ती उल्हास अस्नोडकर तेन्नाचो आमदार परवरीचो आणि उपसभापती तेन्ना आशिल्लो आणि तांची लागींची निकटवर्ती यती आणि तिजोय निगरूण खून जो आसा तो जाल्लो त्या वेळार आणि तें हें जें आसा तें खुनाचें प्रकरण जें आसा तें दामपाचे प्रयत्न ह्या सरकारान चलयले आणि तेन्नाय जें सरकार जें आशिल्लें तांचो मर्डर जो जाल्लो शाली अस्नोडकराचो तेन्नाय BJPचें सरकार आशिल्लें. त्यामुळे अशा प्रकारची सगळी बायस्ड अप्रोच जो आसा आणि पुलीस यंत्रणेक सरकार दबाव वाडोवन आपल्याक जाय त्यो केसीस आणि पॉलिटिसायझेशन ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट म्हणजे तांचो मोरल डावन करप अशा प्रकारच्यो गजाली चल्ल्या अशें आमकां शंका आसा आणि ह्या घटनेचो आमी तीव्र निशेध करता. तिसरो मर्डर जो आसा परवरीन तो 2014 फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान युसेबियो द पिंटो द टिकलो म्हणजे ग्लेन हे जो आसा इस्तेवांव सोजा टिकलो ग्लेन टिकलो हळडणाचो आमदार जो आसा ताज्या भावाचो रातच्या 2 कोणे तरी म्हणजे अननॅचरल डेथ म्हणून ती रजिस्टर केल्या पण आमकां अननॅचरल डेथ कशी दिसना ती आणि तातूंतूय कितें तरी कॉन्स्पिरसी करून तांकां तांचो कांटो काडला काय कितें अशा प्रकारची स्ट्रॉंग आशंका आमकां आसा. त्यामुळे हाजेंय उत्तर जें आसा हांवें निवेदन जें आसा आमी SP हांकां दिलां आणि हाजेर समजा एक्शन जावंक ना जाल्यार हे तिनूय खून तपास जे आसा पैठणचो मर्डर बायलेचो शाली अस्नोडकराचो 12-13 वर्सां पयलीं जाल्लो मर्डर आणि हो ग्लेन टिकलेचो भाव जो आसा तो इस्तेवाव सोजा द टिकलो ताजोय मर्डर अशें आमकां दिसता. ताजो योग्य रितीन तपास जो आसा तो पुलिसेन करचो पडटलो आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कायदा सुवेवस्थेचे 3 तेरा सद्या वाजल्या आणि कोणाचो भंय कोणाक आतां उरूंक ना. गोवा क्रिमिनलायझेशन म्हणजे स्टेटीचें क्रिमिनलायझेशन सुरू जालां काय कितें हाजो ओनस जो आसा तो सरळ होम मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत होम मिनिस्टर आशिल्ल्यान हाजेर येता. आणि दुसरें जें आमकां डिमोरलायझींग मोरल पुलीस डिपार्टमेंटाचो जो आसा जे आमचे गोंयचे पुलीस इन्स्पेक्टर जे आसा ते अत्यंत एफिशियंट पुलीस इन्स्पेक्टर पण IPS हे अधिकारी हाडून जांकां ग्रावंड रियालिटीज कांयच खबर आसना गोंयची अशा हांच्या अंडर काम करचें पडटा. हें मोठें दुर्दैव आसा. हातूंत आमचे गोंयचे पुलीस इन्स्पेक्टरांचो मोरल एकदम डावन जाल्लो आसा हाचे बद्दलूय आणि ह्या IPS अधिकाऱ्यांक मागीर ह्या राजकीय पक्षाचे सत्ताधारी पक्षाचे BJPचे लोक जे आसा ते केन्नाय पॉलिटिसायज करूंक शकता असो आमचो हें आसा कयास आसा आणि तें जाता आसतलें 100% अशा प्रकारचें आमकां आमचें जें जें आसा तें मत आसा. दुसरी एक केस जी आसा कळंगुटेची F. अहमद म्हणून 4 कोटीचे ड्रग्स नार्कोटिक्स डिपार्टमेंटान धरिल्ले विला लोबो म्हणून जे रेस्टॉरंट जे आसा त्या रेस्टॉरंटांनी धाड मारून ह्या 4 कोटीचे हे जे आसा ते धरिल्ले ड्रग्स धरिल्ले पण त्याय प्रकरणाचो अत्यंत गूढरित्या म्हणजे कित्याक तांच्यांनी हें करून दवरलां लिपोवन दवरलां काय पॉलिटिकल प्रेशर आसा कारण ते हॉटेलाचे ओनर्स जे आसा ती कोण तरी पंच मेंबर आसा अशा प्रकारचे सगळे कळंगुटेचो MLA जो आसा मायकल लोबो ताजोय हातूंत सहभाग आसा काय कितें. सो त्यामुळे असले 4 आणि ओवरऑल स्टेटीचें हें जें आसा इट हॅज कम्प्लिटली कोलॅप्स्ड. त्यामुळे ह्या अहमदाचें NCB क्वॉरंटायनान वचप कोरोनाचे निमित्त दिवन
आनीक कितें हें निमित्त दिवन अशा प्रकारचे दामपाचे प्रयत्न जे आसा, पॉलिटिसायझेशन ऑफ एवरी इन्क्वायरी, पॉलिटिसायझेशन ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट इज गोईंग ऑन. आणि गोव्यान पयली स्थिती पयल्या फावट आमी जी पळयता की सोशल डिस्कोर्स आणि सोसायटी जी आसा ती ऑर्गनायज्ड आसा अँड गव्हर्मेंट इज डिसऑर्गनायज्ड आणि अनऑर्गनायज्ड. एक्चुअली गव्हर्मेंट डबल ऑर्गनायज्ड आसूंक जाय आशिल्लें सोसायटी परस. सो त्यामुळे अशी दारूण अवस्था ह्या सरकारान, बेजबाबदार सरकारान करून उडयल्या. आणि हे सगळे क्रिमिनल्स जे आसा, प्रत्येक क्रायम जो आसा हॅज टू बी ट्रिटेड फ्रॉम हे गुन्हो हो गुन्हो आसता, क्रिमिनल हो क्रिमिनल आसता. अशी एक सक्त ताकीद आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या तिनूय खुनांचे तपास जे आसा ते बेगिनांतल्या बेगीन करचें अशें एक निवेदन आमी एसपींक दिलां. आणि ताजो समजा तपास बेगींतल्या बेगीन जायना जाल्यार ताजी फुडली कृती जी आसा ताजो लॉजिकल निश्कर्श ये पर्यंत परशुराम गोमंतक सेना एक्टीव आसतली आणि ह्या तपासाचेर दोळो दवरून आसतली. धन्यवाद. थँक्यू.